मये वांयगणी पंचायतीक आता नवीन सरपंचाचे वेध लागल्यात। विद्यानंद कारबोटकर हांणी दिल्लो सरपंच पदाचो राजीनामो पंचायत संचालनालयान ग्राह्य धरिल्ल्यान सध्या मयेच्या सरपंच पदाची सुवात रिती जाल्या। मजगती सरपंच कारबोटकर हांणी दिल्लो राजीनामो फाटीं घेतला अशी एक खबर पातळिल्ली। ताका लागून पंचायतीन धुसफूस सुरू जाल्ली। मात हातून कांयच तथ्य ना अशें आमदार प्रेमीन शेट हांणी म्हणला। सगळे पंच वांगडी एक संघ आसात आनी करारा प्रमाण नवीन सरपंचाची निवड जातली अशें तांणी स्पश्ट केलां। आयज आमच्या म्हणजे जो सरपंच आसलो विद्यानंद कारबोटकर हेजो आमच्या करारानुसार ताजो टर्म सोंपलेलो आनी 16 मेक तेंच्यांनी रेजिग्नेशन दिल्लें आनी ते रेजिग्नेशन आयज एक्सेप्ट जालें। डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन ते रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करून ताका मुक्त केल्लो आसा आनी सद्या ताबो म्हणटा तो डेप्युटी सरपंचा कडेन दिल्लो आसा। तेन्ना नवीन इलेक्शनाची डेट येय पर्यंत हो ताबो म्हणटा तो डेप्युटी सरपंचा कडेन उरतलो असो विशय आसा। काही लोकांचे मतभेद जाल्लो की आमच्या काही मेंबरांनी तेचेर नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव केल्लें आसा, पण तशें कांयच विशय ना। आमचे जे 11 मेंबर आहा ते सगळे 11 भाजपाचे आसा आनी आमच्या भितर कांयच असो वाद विवाद असो ना। म्हणून जे पॅनल जे आतां फुडले जे जस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली, खांदे पलट आसतली। जसो आमी करार जेन्ना सुरवातीक सरपंच बसयले तेन्ना हो सगळो करारानुसार प्रत्येकाची जबाबदारी आनी प्रत्येकाचो टर्म आमी डिसायड केल्लो आनी ह्या पद्दतीन आतां जो नवीन सरपंच येतलो न्हू हेजी टर्म सोंपल्या उपरांत दुसरो सरपंच आतां निवड जातलो। तर थोड्याच दिसांनी नवीन डेट येवन नवीन सरपंच अपॉइंट जातलो। ह्या मतभेद जावपाचें कारण कितें म्हणल्यार अशें तसो विषय कितें जालो की काही 2-3 दीस मातशें डिले जाल्या म्हणून तो म्हणजे संडे येयलो, सॅटर्डे संडे जाल्यामुळे थोडोसो मतभेद जाला की एक्सेप्ट जावंक नासलें तें म्हणून मतभेद जाला आनी काय विशय तसो कांयच ना। सगळे सरपंच आमचे सगळे एकजुटीन काम करता आनी सगळे एक ध्येयान सगळे जाण एकी कडेन आसा आनी एकनिश्ठ आसा।